सरा कडेन जी CM कडेन जी जाली तशी त्या मनान तशी अनकन्क्लुझिव्हच आसा. कन्क्लुजन म्हणटात तशीच आसा. पण CMन जेन्ना आमकां एक शब्द दिला की ह्या विशयाचेर आपूण 8 दिसां भितर लक्ष घालून आपूण तें होल्ड दवरपाचो प्रयत्न करता, जे कितें रेट आसा ते तशें आमी सॅटिस्फाय जावन आमच्यान अजुनूय वचूना. तरी आसतना आमचे जी बाकीचे फार्मर्स आसा ह्या फार्मरा कडेन एकदां डिस्कस करून ताच्या नंतर मागीर फुडली कितें आमची जी स्ट्रेटेजी आसा तें ठरयतलें. काही जे मोठ्या प्रमाणात दूध उत्पादन करणारे आसा तांचो प्रश्न जरी नासलो तरी बारीक सारीक दूध वेवसाय करणारे जे लोक आसा तांचो हो मोठो प्रश्न आसा अशें आमी तांच्या निदर्शनाक हाडून दिलां. आतां आमी एक थोडे दीस वाट पळयतले अशें म्हणून चल्लां आमचें, पण ताचेर अजून डिसिजन आमी अशें मोठें कांय घेवना. पण आता तुम्ही विड्रॉ करता 8 दीस विड्रॉ करू ना, होल्ड करता. होल्ड करता थंयच्यान भायर सरतले तुमी एज्युकेशन करता. CMन फायल घालून म्हटलं 8 दिसान फायल घालून तो होल्ड करता म्हणून. ओके. आणि दूध सप्लाय तुम्ही जो बंद करता म्हटल्यार आम्ही बंद करू ना. आम्ही गोवा डेअरीचो इंटरेस्ट पूर्ण जपला आणि सदांच जपतले. आणि गोयच्या जनतेचा हाल जावचे नाही. गोवा डेअरीचे दूध एक प्रामाणिकपणान जो विश्वास आसा तो विश्वास लोकांचो उरचो न्हय, आमचो हे आसा. गोवा डेअरीची मिटींग आशिल्ली. हांवें गोवा डेअरीच्या सगळ्या त्यांची जी मिटींग हे आयिल्ली, आमचो बाब गोविंद गावडे कॉपरेटीव मिनिस्टर, तांकां सगळ्या जाणां हांगासर घेवन आयिल्लो. तांकां सांगलां की जो 4 रुपया रेट वाडलो तो फाटीं घेवचो अशें म्हणना. आमी जर तो फाटीं घेतलो जाल्यार खरें म्हणजे गोवा डेअरी परत लॉसान येवंक शकता. हांवें तांकां ऑलरेडी सांगलां, कारण एट प्रेजेंट तेजेर एडमिनिस्ट्रेटर आसा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट. तरी सुद्दां ते 8 तास धरून बसल्या की 4 रुपया आसा तो फाटीं घेवचो. परत एकदां हांवें म्हटलां की रॉ मटेरियल प्रायजीस आमी चॅक करता कितें जाल्या त्यो, आनी खरेंच ते म्हणटा की देंवल्या. जर त्यो खरेंच देंवल्या आसत जाल्यार आमी 8 दिसांनी परत एकदां आमी तेजेर विचार करता कितें करपाचो तो आमी तेजेर विचार करूं शकता.